नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोरकार सांगाती. गौरांग प्रभू मळकंदेकर तुमचे मुखार घेवन येतात आयल्या त्यो खबऱ्यो. आनीक गौरांग सद्याक एक गोंयकारा खातीर एक सामको म्हत्वाचो आनी गोंयकाराक सामको लागींचो असो एक प्रश्न सद्याक चर्चेक आयला काल साकून. तो म्हणजे गोंयांत जे उद्योग आसात तातूंत भितर गोंयकाराक ज्यो नोकरी मेळपाच्यो त्यो भायल्याक दितात. आनीक काल इंडुको रेमेडीज ह्या आमच्या कंपनीचे एक मुंबय तांचे भुंयसर म्हणटा थंय तांणी इंटरव्यू धरिल्लो. तो मागीर विजय सरदेसाय आनी बाकीच्यांनी बोवाळ करतकीर तो रद्द जालो. आनी आज परत आनीक हे आयलें पुण्यांतली कंपनी तिणें परत अशेंच हें केलां की ती आमची कुणय आसा आनीक ती पुण्याक हें घेता. कितें आज विजयानी आज प्रेस कॉन्फरन्सात तो विशय काडला. कालय ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. काल ताणें सगळ्या पयली विजय सरदेसायान ट्वीट करून म्हणजे हें उक्तावणार आयिल्लें. ती जी आशिल्ली ती म्हणटो विजयान सांगले त्या प्रमाणे ती आवड जाली नाशिल्ली, येवपाची आशिल्ली एडवर्टायजमेंट. ताचे पयलीं ती विजयाक खंयच्यान म्हणटा आपल्या सोर्सिसां कडल्यान मेळ्ळी आनी आपणें तो विशय मुखार मांडलो. मुखार म्हणटी बोवाळ जालो. काही राजकीय पक्षान म्हणटा आपल्याला तो कॉपी केलो आनी क्रेडीट आरजीप म्हणटा आसतलो म्हूण ताणें ट्राय केलो की कॉपी करपाचो. पूण ती एक्सक्लुझिवली एडवर्टायज जी आशिल्ली ती आपल्या कडेन आशिल्ली आनी ती आवड जाली नाशिल्ली. मेन म्हणल्यार आयची जी आसा ती ताणें म्हणल्या की Naukri.com आयिल्ली आनी आपल्याक मेळ्ळी. ताजे नंतर कितें जालें जेन्ना हें विजयान अपोज केलो प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ताजे नंतर सीएमान अशें सांगलें की आपणें तांकां सांगलां की कॅन्सल करचें ना. ताजे मॅनेजरान सांगलें की सीएमान सांगलें म्हणटकीर आमी ती हें एड रद्द करतात म्हणून. कळ्ळें तुका. ती इंडिगोची म्हणटा इंडिगोची आनी ती आसतना सुद्दां आयची परती Naukri.com आयली. सो हाजेर विजयान एक मागलां की जेन्ना आपूण पळय फाटल्या इलेक्शनाक फाटल्या एसेंब्लीक बी आपणें हें केल्लो की भायर प्रायवेट हातूंत भितर कितले एम्प्लॉईज गोंयचे आसात आनी गोंयचे भायले आसात. हातूंत भितरल्यान म्हणटा गोंयची भायर हाडून जेन्ना प्रॉब्लम कसो जाता काय म्हणटा एक प्रॉब्लम म्हणजे ते लोक येतात हांगा ते हांगा रावतात. आतां फॉर एग्जाम्पल ताचे फातोड्डा एक अशी बिल्डींग आसतल्यो की बिल्डिंगेची बिल्डींग सिपलाची एम्प्लॉई जावं आनी खंयची प्रायवेटाची एम्प्लॉई आनी हे सगळे भायले. सो प्रचार करतना एक दीस कितें जालें हें ताका म्हणटा प्रचार करतना कळ्ळें. प्रचार करतना फूल बिल्डींग भोवलो. एकूय बिल्डींगेक म्हणटा गोंयकार ना. मागीर खंयचे एका म्हणल्यार पळयलें जाल्यार हे प्रायवेट कंपनीक कामां आसात. कळ्ळें तुका. आनी आतां म्हणटा तांकां लागून हॉटेलांय तांची जाल्यां भायलीं. म्हणजे मडगांव आतां एक 2-3 हॉटेलां आसात ती भायलेच तुका म्हणजे महाराष्ट्रीयन जेवण हें आनी ते म्हणटा हांगचे आमकां कांय फायदा ना. दुसरो आमचो जो गोंयकार आसा हो बेकार उरता, हाका मेळना. म्हणजे शिकिल्लो एकंदर जर पळयलो जाल्यार हो इश्यू म्हणजे जितलो आमकां दिसता तो सादो आनी सोंपो असो न्ही. कारण हो सारको गोंयकाराच्या पोटा कडेन आसपा इश्यू. ताका लागून ताणें सांगलां की आतां गोवा गव्हर्मेंटान एम्प्लॉयमेंटाचेर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंटाचेर एक व्हायट पेपर दिवचो. ते जुलयाक एसेंब्ली जाता म्हणटा 3 आठवड्याची एसेंब्ली जातली. सो तुमी तो व्हायट पेपर प्रेजेंट करचो ही एक मागणी केल्या. दुसरी म्हणल्यार ताणें आपूण परते तें बील जें आसा 80% जॉब इन प्रायवेट सेक्टर टू गोवन्स हो म्हणटा आपूण इंट्रोड्यूस करतलो. हाजे पयलीं आपणें केल्लें आनी आपल्याली सतत डिमांड आसा. हाजे पयलीं आपणें म्हणटा एसेंब्लीक क्वेश्चन काडून तो डाटा मागिल्लो. डाटा मागलो जाल्यार गव्हर्मेंटान सांगलें आमचे कडेन तो डाटा अवेलेबल ना. सो म्हणटा अशी परिस्थिती आसा की हो डाटा तांचे कडेन अवेलेबल ना. गोंया कडेन डाटा गोंय देश ल्हान गोंय डाटा ना आनी तरी आसतना गोंय म्हणटा आपूण सामकें नंबर 1 म्हणटा. नंबर 1 सामके प्रायजां घेता. हय. तातूंत भितर ताणें आनीक म्हणजे हें मारलो की तुमी एक सायडीच्यान अशी ज्यो कंपनी आसात त्यो भायर वचून एम्प्लॉयमेंटाचें हें करतात, थंयच्यान लोक हाडटात हांगा. आनी गोंयकार जे हांगा त्रास काडून आपल्याच्यान हांगा कांय मेळना म्हणून जे भायर वतात तांकांय तुमी तांकां ते OCI दिनासतना. सो हो दोनी मेन मुद्दे ताणें थंय मांडले. आज विजयान आज प्रेस कॉन्फरन्साक ताणें आमचो मडकयचो आमदार आसा आमचो सुदीन ढवळीकर ताका ह्या आपल्या ते आतां सद्याक जी पुण्यांतली कंपनीन जे जॉब भायर हें केल्यात ताजे आपलो स्टँड क्लियर करचो. म्हणजे थंय कितें जाता आतां कशें सांगलें ताणें की मडकय ते कंपनीन एडवर्टायजमेंट आवट करतना सांगलां की तुमी गोवा भायले असल्या कोता येतात पूण गोंयांक शिफ्ट जावपाक जाय आनी फोंडा एंड नियरबाय एरिया हातूंत रावपाक जाय. आतां ती कंपनी आसा मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट. सो म्हणटा तुजी मडकय इंडस्ट्रियल ते हाजो एरियेचो आमदार सुदीन ढवळीकर. सो तो म्हणटा विजय तूं हाजेर स्टँड क्लियर कर. तुका भायली जाय काय तुज्या लोकां खातीर तूं आसा हो तूं स्टँड क्लियर कर आनी तुजो कितें स्टँड आसा तो सांग. जसो ताणें दिगंबर कामतीक फाटीं सांगिल्लो की रेल्वे स्टेशनाचेर ते आतां
रेंट कॅब सुरू करपाक आसा तुजो स्टँड तूं क्लियर कर. तो म्हणतो हांगा ना सद्याक. सुदीन ढवळीकराक ताणें सांगलां की तूं तुजो स्टँड क्लियर कर. सो कितें जातलें आनी दुसरें हातूंत भितर हातूंतल्यान म्हणतो अशें जर भायल्यान हाडून 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 जर हांगा भरले जाल्यार गोंयकार जे आसात ते कमी जातले आनी भायले लोक वाडटले. काल तुवें जो दिगंबर कामतीचो विशय काडलो म्हणून काल परत हांगा आमच्या कोकण रेल्वेच्या स्टेशनाचेर जे टॅक्सीवाले आहात तांणी कोकण रेल्वे ते रेंट अप कॅब आनी रेंट अप बायक स्टार्ट करतात ते बंद करपाक ओपोज केला. आनीक ते म्हणटात की आमकां आमचे पोट मारून तुमी एक भायलो कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून हे दिवप म्हणल्यार आमचेर अन्याय अशें तांचो हें आसा. हय सेम आतां कशें आसा कोकण रेल्वे काय रेंट कॅब आनी रेंट बायक थंय ना एवेलेबल स्टेशनाचे भायर आसतले. पूण जे स्टेशनार वॉकिंग जे पॅसेंजर जो कोण ट्युरिस्ट येता तो देंवता इधर तो बसीक वता ना जाल्यार तो थंय टॅक्सी करून वता. समज रेंट हय टॅक्सी तो एकूच टॅक्सीवाल्याक हें जायना की तो हांगच्यान जी टॅक्सी समज पणजी वचपाक घेतली जाल्यार पणजी तो दुसरी टॅक्सी करता जावं पणजी भोंवपाक दुसरी हें करता. सो हो एक चेंज शी चालू उरता. जर हांगच्यान रेंट कॅब घेतली हांचोय बिझनस केलो आनी मागीर मुखाल्लोय तांचो बिझनस केलो कळ्ळें न्ही तुका. सो तांचो ओपोज आसा आनी तांणी मागलां की आमचो आमदार तेय म्हणटात की आमचो आमदाराक आमी रावतात तो नाशिल्ल्या कारणान आनी तो आमचेर उरतलो आमकां गॅरंटी आसा. ताजो स्टँड एकदां कळटकीर मागीर आमी मुखाल्ले स्टेप घेतले अशें ताणें सांगलें. पूण तांचो प्रायमरी हाका सामको ओपोज आसा हें हाडलें जाल्यार आमच्या पोटार. हे दोनी जर डिसिजन पळयल्यार विजय म्हणटा तसो हे दोनूय गोंयकाराचे विरोधी हे कारण गोंयकाराक जो रोजगार मेळपाक जाय आशिल्लो गोंयकाराक तो मेळपाक आशिल्लो तो भायलो कोण तरी व्हरता. आनी हांगा एड अजून पब्लिशूच केली ना म्हाका. म्हणजे डायरेक्ट थंय भायर गेल्या तुवें आनी तो ताणें आनीक विजयान पॉयंट मारलो अशें दिसता की ही तुमी एड भायर करतात थंयच्यान ते सवाय लेबर हाडटात हांगा गोंयकार मातसो म्हारग पडत जावं कितें जायत अशें म्हणून तुमी थंयच्यान सवाय लेबर हाडटात आनी हो गोंयकाराच्या माथ्यार मारतात. एक तो जॉबूय व्हरता आनी दुसरो म्हणल्यार हांगा तो स्थायीकय जाता. सो जो बॅलन्स उरतलो गोंयकाराचो मुखार तो बिगडपाक शकता. गोंयकार कमी पडटले आनी भायले चड जातले. आनीक विशय आसा तो म्हणजे आज बोरये आमचे लोटले ते बोरी जो नवो पूल बांदता ते अलायनमेंटाक तांचो विरोध आसा. आनीक आज थंय डिमार्केशन करपाक येवपा आशिल्लें आनी पोलिसांचे बळ वापरून डिमार्केशन करपाक आशिल्लें ताका लागून लोक मोठ्या प्रमाणाचेर जमले. आनीक एखादी ते हाका लागून लोकांक भिवून जायत किंवा आनी कितें आसलें पूण ते डिमार्केशन करपाक येवंक ना. आज थंयचो मूड कितें आशिल्लो कसो थंय बोरयेचे लोक मोठ्या संख्येन जमिल्ले लोटलेचे बोरये पयर जाले म्हणटू लोटलेचे तातूंत भितर बायलो दादले जाणटेले भुरगे बी हेय बी मोठ्या संख्येन थंय उपस्थित आशिल्ले. जाणटेले म्हणल्यार तुका सांगता एक 95 वर्सांचो दादलो जो बडी घेवन सामको म्हणजे ताका उलोवपाक सुद्दां अशें जमना तो सुद्दां थंय प्रोटेस्ट करपाक आयिल्लो. त्याच बरोबर जाणटेली बायलोय थंय प्रोटेस्ट करपाक आयिल्ल्यो. आनी तांचें म्हणणें कितें आसा ही खाजन शेतां आमी इतलीं वर्सां ह्याच हाजेर जगतात. मेन म्हणजे हांगाच आमची रायस रोवप आनी थंय जे उदक जावं रिवरलेट बारीकश्यो येतात व्हाळ बिळ तातूंत भितर आमी नुस्तीं पोसतात ना ते नुस्तीं मारतात तातूंतले आनी ते नुस्तीं हें करून विकून आनी ते रायसाचेर आमचे एकूच तो पोटा पाण्याचो तो धंदो आनी आमी इतलीं वर्सां ती खाजन सांबाळून दवरिल्ली आसा. दुसरी म्हणजे आमच्या शेताचो एकय मिटर आमी दिवपाना आनी एकदां थंयच्यान जर हें गेलो जाल्यार कंप्लीट शेतांच पिड्यार जातलीं. तांची दुसरी एक हें आसा की जर आमी ऑलरेडी म्हणटा लँड एक्विजिशना कडेन घाल्लें आसा ऑब्जेक्शन आनी आमकां म्हणटा कांयच तांचे कडल्यान हें आयलें पत्रव्यवहार जालो ना. सो जर ते करनात जाल्यार आमी कोर्टाची लढाई जर गव्हर्मेंट आपल्या हाजेर ठाम रावले जाल्यार आमी कोर्टाची लढाई करपाक रेडी आसात लढपाक रेडी आसात. पूण आमी आमचो जमनीचो एकूय हें दिवपाना एकूय मिटर जागो दिवपाना. हाजे पयलीं जो वेर्णा साकून एक रोड आयला त्या रोडाक लागून म्हणटा थोड्याली शेतां गेली ती दिल्ली पूण थंय जी डेबरी बिबरी अजून पडिल्ली आसा ती अजून क्लियर केल्ना हो एक तांचो मुद्दो आसा. दुसरी म्हणजे तांचो आरोप आसा की गव्हर्मेंट आमकां हातूंत घेना विश्वासाक घेना. आमी कितें ब्रिजाक कंप्लिटली अपोज करना म्हणटा ते पण ब्रीज बांदतना आमकां विश्वासाक घेयात आमची घरां वचपाना आनी आमची शेत जमीन पिड्ड्यार जावपाना हाजी आमकां पयलीं तांगेलो एक भंय आहा की तो ब्रीज बांदतात तो कोळशाक लागून बांदतात. अजून ताणी येरादारी वाडटली आनी हो कोळशाक लागून प्रायमरीली म्हणजे सामको कोळसोच व्हरपाक केला असो तांचो एक भंय आसा. दुसरें ह्याच हाजेर विजयानय स्टँड घेतला विजयान स्टँड तांचें आनी एक हें आसा की लोटले बी ओपोज करता आनी बोरी सायडीकय लोक ओपोज करतात. ओके हा तेय सायडीक ओपोज करतात आनी ते जे कितें म्हणटात तांचो आनी एक म्हणणें आसा की जी कंपनी दवरल्या ती कंपनी महाराष्ट्रीयन सो तांकां गोंयचे म्हाजी मातयेची जावं नेचराची कांयच आयडिया ना.
सेम तुमी CGDMP केल्लें आनी तशीच चेन्नयची कंपनी हाडिल्ली. तशी ही कंपनी गोंयची PWD कडल्यान जावं बाकीच्या खंयच्या इंजिनियरा कडल्यान ताजो तुमी स्टडी करून घेयात आनी ताजे नंतर वय करात. सो विजयान आमी जेन्ना विजया विचारलें तेन्ना विजयान सांगलें की गव्हर्मेंट लोकांक कॉन्फिडन्साक घेना कितें करता आसतना. कॉन्फिडन्साक घेना. डेवलपमेंट केला, नो डावट डेवलपमेंट केला म्हणटा गव्हर्मेंटान. ब्रिज बांदल्या, बरे ब्रिज बांदल्या जे जाय फुडाराक जाय पडटले. फॉर एग्जाम्पल ताणें सांगलें तशें वेर्णा टू तुगेलो बांबोळे हो ब्रिज खूब डिस्टन्स कमी जालें, ट्रॅफिकाक प्रॉब्लम जायना. पूण तो बांदता आसतना तुमी लोकांक विश्वासाक घेयात. खंयचोय जर कितें करता तो विश्वासाक घेयात. बोरयेचे हाका लोटलेचे आनी बोरयेच्या लोकांकूय विश्वासाक घेयात. तांचे जमनी वचपाना हाची गॅरंटी दियात. तांचे फाल्यां शेत व्हेलें जाल्यार कितें करपाचें तांणी तें तांकां पयलीं करात. तांचे कडेन उलयात, डायलॉग करात. एलेक्स शुगराफ डायलॉग केलो म्हणटो तांकां व्हेल्लो पूण मुखार कांय जालें ना तांगे मिटिंगेचें. सो हो डायलॉग करात. ताजे नंतर हें ना जाल्यार म्हणटा आपूण लोकां बरोबर आसा लोटलेच्या आनी बोरयेच्या. आनीक काल जे आमचे बे वॉचाची जी आमी ह्या हितूंतल्यान आमी तो सामको लावून धरिल्लो इश्यू ते वॉल बांदिल्ली ती जे हाजे प्रमाणे एनवायरमेंटल हाजे प्रमाणे सारकें ना म्हणून जे आमचे कोलवा सिवीक फोरमान कंप्लेन केल्ली. आनी काल आतां हाणें आमच्या CGDMP ऑर्डर केल्या की ती हॉल मोडची. पूण आतां ते मोडची म्हणटा ते हें बरें आसा. ते रिस्टोरेशन म्हणटा तो एक म्हत्वाचो पार्ट आसा. ताजे कडेन गव्हर्मेंट लक्ष दिता काय कितें आनी रिस्टोरेशन कशें करपाचें हाजो गव्हर्मेंटा कडेन प्लॅन आसा काय कितें. ना हो मुद्दो तुवें काडलो पळय तो फाटले म्हाका दिसता जेन्ना वेर्ना हांगा सॉरी वार्का आनीक जें सँड्यून कटींग जालें तेन्ना बाणावलेच्या MLAन काडिल्लो की रेस्टोरेशनाचो प्लॅन गव्हर्मेंटा कडेन कांय ना. आतां ही जी CGD हाणें कोस्टल मॅनेजमेंटान जी ऑर्डर दिल्या तातूंत भितर जुडितान एक बरो पॉयंट काडला. ऑर्डर दिली तुमी मोडपाक, मोडटलें सारकें आसा. तुमी सांगलां जर कंपनी मोडना जाल्यार डेप्टी कलेक्टरान आपल्यालें हें घालून मोडपाचें. कळ्ळें तुका. ताका फायन कोण मारतलो. कंपनीन मोडना, गव्हर्मेंट आपलो खर्च करून ती मोडटलो. गव्हर्मेंटा कडेन मशिनरी आसा. PWD फाल्यां म्हणटाले आमचे कडेन पयस ना. जशें तांणी कोलमाराच्या तुका सांगिल्लें आमचे कडेन मोडपाक पयस ना. हें आसा. ही ऑर्डर एक तर क्लियर येवपाक जाय आशिल्ली ताणें म्हणटा. आनी दुसरें म्हणजे ताका तें केलें म्हणून फायन मारपाक जाय. रिस्टोरेशन मागीरचें पयलीं तूं ताका करता फायन मार. तो फाल्यां आनी एक कडेन आनीक वॉल काडटलो. हें करना म्हण आनी खंयच्या हॉटेलांतल्यान थंय वॉल काडटले जावं आनी कितें कन्स्ट्रक्शन करतले. तें कोण फायन मारपाना न्ही मोडपाक. सो एकंदर आमी जर चित्र पळयलें जाल्यार अशें दिसता की गव्हर्मेंटाक खरेंच गोंयकाराचे गोंयच्या पर्यावरणाचे गोंयचे जे धंदेकार आसात तांचे पडून गेला काय कितें हो एक आतां प्रश्न. हे तिनूय जर इश्यू हे 3-4 जर इश्यू जर सगळे पळयले जाल्यार सगळे निमाणे कडेन एक येता की सगळे निमाणे कडेन एक हाजेर येवन थांबता की ह्या सरकाराक ह्या जे शेतकार आसूं किंवा आमचे वेळेचेर रावपी आसूं तांचे खरेंच पडून गेले काय कितें हो एक सामको म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आनीक हो एक चिंता करपा सारकोय प्रश्न आसा. सो आमी ही आतां चर्चा हांगा थांबयता आसतना एक हें करतात की सरकारान असल्यो ज्यो गजाली आसात मेन म्हणटा ते गोंय आनी गोंयकारपण जर सांबाळपाक जाय जाल्यार गोंयचो मनीस गोंयचें पर्यावरण गोंयच्या लोकांचे राहणीमान सारकें आसतलें काय ना हाजेर सारकें लक्ष दिवपाक जाय. फकत एक थोड्यो एजन्सी नेमल्यो आनीक पूल बांदले आनीक मागीर रस्ते वाडयले म्हणून जावचें ना. मेन म्हणटा ते हे रस्ते जेन्ना वाडटात तेन्ना लोकांक जे त्रास जातात ते कमी कशें करतले हाजेरय गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. आमी म्हणटात की ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक म्हणटा की गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालचें आनीक विजय म्हणटा असो जर लोकां कडेन डायरेक्ट डायलॉग केले जाल्यार हे प्रश्न सुटावे जावपाक शकतात. तसो प्रयत्न करचो आनीक हाजेर एक सर्वमान्य तोडगो काडचो. कोणूच अशें म्हणनात की विकास नाका पूण म्हणटात की लोकांक सांबाळून विकास जावचो इतलेंच सगळ्याची मागणी आसा. ती आमची मागणी आसा. सरकारान ही मागणी ह्या मागणेचेर लक्ष घालचें इतलेंच आमी मागतात. आनी ही कार्यावळ सोबयतात हांगा सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.